शेठजी आनी ताचो इश्ट. एका शेठा कडेन अफाट संपत्ती आशिल्ली. एक दीस ताणें एक भव्य शिवमंदीर बांदपाचो विचार केलो. 6 म्हयन्यांत तें देवूळ बांदून पुराय जालें. देवूळ बांदल्या उपरांत उरिल्ले पयशे ताणें देवळाच्या घुमटेन गुप्तपणान दवरले. ताणें आपल्या डायरींत हाचो उल्लेख केलो. ते उपरांत तो तीर्थयात्रेक भायर सरलो. पूण वाटेरच ताका मरण आयलें. शेठाक 4 भुरगीं आसलीं. शेठजीच्या मरणा उपरांत कांय दिसांनी पयशांची उणाव जाणवूंक लागली. तेन्ना ते बापायची डायरी तपासपाक लागले. त्या डायरेंत तांकां घुमटांतल्या शेठजी आनी ताचो इश्ट पयशांचो उल्लेख आशिल्ली एक नोंद मेळ्ळी. तशेंच चैत्र शुद्ध नवमी दिसा घुमटेन धन दवरिल्लें अशेंय बरयल्लें. त्या पोरांनी घुमटी मोडली, पूण तातूंतल्यान पयशे भायर सरले नात. मागीर ते आपल्या बापायच्या जाणट्या इश्टा कडेन आयले आनी समस्या सांगली. बापायच्या जाणट्या इश्टान 4 भुरग्यांक सांगलें की चैत्र शुद्ध नवमी दिसा रातच्या 12 वरांचेर तुमच्या बापायन पयशे दवरलेली सुवात खणून काडची. रातच्या वेळार जंय चंद्राच्या उजवाडांत घुमटाची सावळी पडली थंय जाणट्या मनशान पयलीं स्वता खणपाक सुरवात केली आनी मागीर भुरग्यांक खणपाक सांगलें. जंय सावळी पडली थंय योग्य संपत्ती मेळ्ळी. भुरगीं खोशी जालीं. भुरग्यांनी त्या जाणट्या मनशाचे उपकार मानले. त्या पयशाच्या आदारान भुरगीं परतून वेवसायांत स्थापन जालीं. बापायच्या बुद्धीची कदर केली. देख, जाणट्यांचो अणभव गिरेस्त, समृद्ध आसता आनी तो नव्या पिळगेक मार्गदर्शक आसता.